बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत हाडून जेजूच्या कोश्टा मरना आनी जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनबावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातक करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापा मिलाग्र आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगडूंक आनी सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करतां तुका, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगडूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर करता, व्हायरल करता, री अपलोड करता तेंच्या चॅनलाचेर, तांकां सदांच करपाक हुस्को दी, बळ दी आनीक कोवीड दुयेंस ताचे सुरशिल्लें पयस कर, सगळीं दुयेंसां तांची बरीं कर, सगल्यो गरजो आनीक तांच्यो आडकुळ्यो तूं तांकां मेकळ्यो करून फावो कर. आमेन. आयज जावन आसा 15 तारीख मार्चाची 2021. हांव सोजमोता देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो ती पवित्र जाली म्हणून आनी जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. जॉन 1 वोळ 11. आपल्याच मोदें तो आयलो आनीक जी ताची आसली तांणी ताका मांदून घेतलो ना, पूण ताका मांदून घेतोल्यांक ताजेर भावार्थ तेवतोल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें जेजून देणें केलें. आमकां 10वे वळींत मेळटा की ताका वळखून घेवंक ना आनी 11वे वळींत मेळटा ताका मांदून घेतलो ना. तर आमकां आतां पडे कातोलीक आहाय तेंकाय ह्यो दोनी वळ्यो लागताय, 10 आनी 11. 10 म्हणटाय जेजू म्हणटा, 10 बरयलो आहा बायबलाचेर, जेजूक वळखून घेवंक ना आनीक 11वेंत जेजूक मानून घेतलो ना. आनीक हीं तर दोनूय कामां तर तुवें केलीं. 12 वळींत आमकां मेळटा की देवाचीं भुरगीं जावचें जेजून देणें केलें. कोणाक? जे लोकांनी जेजूक वळखला, जेजूक मानून घेतला आनीक ताजेर भावार्थ थेवला तेच लोकांक देवाचीं भुरगीं जावचें जेजून देणें केलें. आमकां कितेंय तरी अडचणी आहा वा कितें गरज आहा, आमी तर देवा कडेन कितें मागतलीं जाल्यार आमी कोण जावपा जाय? आमी देवाचीं भुरगीं जावपाक जाय. ना जाल्यार कोणूय येतले, गुंडा येतले, कोणूय येतले आनीक तुगे घरां वडिला कडेन दोरया पांय कडेन मागतले, तो काडून गुंडां दितलो ना. तो आपल्यागेली भुरगीं कितें मागल्यार भुरग्यांक दितलो? वळखना तांकां दितलो ना, दिवपा ना. भुरग्यांनी कितें मागील जाल्यार रोखडो दितलो बापूय. तर हिंगा आमी कातोलिकां, खुद कातोलिकां जायन जेजू म्हणटा आमी आपल्याक वळखलोलो ना, आपल्याक मादून घेतलोलो ना, आपल्याचेर भावार्थ दवरलोलो ना. दर एक कातोलिकांक आज हें प्रवचन, ही बायबलाची शिकवण सांगता की तुमी देवाचीं भुरगीं न्हूय. कित्याक तुमी देंवचाराचे गुलाम जालो आहाय.
हो संवसाराचे वस्तूंचे गुलाम जालो आहे. तुमकां भाट घेवपा जाय, घर काडपा जाय, गाडी घेवपा जायी, आनीक व्हडलीं पदां, अ, व्हडल्यो कुर्स्यो, व्हडलीं कामां तुमकां जायीं. पूण ती कितको मेळटाय? तुमगेलो आपणावपाचो पडे, तुमी आपणावपाचें ह्यो सगल्यो पदां आपणावपाची तुमी तजवीज केली ती फाल्स जावन आहा, रॉंग आहा ती. ती देवाचे पद्दतीन ना. देवाचे पडे आमकां उपदेश गायल्याय, 10 मांदामेंट आमकां देवान दिल्याय, तेजेर अवलंबून ना आमगेलो पडे आमी थोकोस घेताय तो. तेजेर थारलेलो ना जेजूचेर, म्हळ्यार जेजूगे उतराचेर. आमकां आतां कातोलिकांक कितें करपा जाय? आमकां तूं देवागेलीं भुरगीं जातो जाल्यार हिंगा आमकां सारकीं स्टेपां आहाय, वन बाय वन म्हणटा तेशें कोन्न. जेजूक वळखून घेवपाचें, जेजूक मांडून घेवपाचें, जेजूचेर बावाट दवरपाचो. म्हळ्यार कितें? जें पडे जेजून आमकां सगलें शिकयलां तें घेवन आमी चलपाचें. बावाट दवरप म्हळ्यार कितें? जें जितलें पडे जेजून आमकां सांगिलां तें सोत खरें आनी हांव मांडून घेतां, आनीक हांव तेजेर बावाट दवरतां, आनीक हांवूय तेजे भाशेन चलोतां. तर 10वे ओळीन आमकां मेळटा, तो संवसारांत आसलो आनीक संवसार ताणेंच रचलोलो, तरी संवसारान ताका वळखून घेवंक ना. आपल्याच मोद्यान तो आयलो आनीक जीं ताचीं आसलीं तांणी ताका मांडून घेतलो ना. पूण ताका मांडून घेतलोल्यांक, ताचेर बावाट थेवतोल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. तर जे मेरेन आमी देवाचीं भुरगीं जायनाय आमकां कांय मेळना. सोंपो जाप सारको. देवाचीं भुरगीं म्हळ्यार कितें? पवित्र कातोलीक जावपाचीं. तुमी वायट कोताय, तुमी देंवसरागेले गुलाम जालो आहाय. दुसऱ्यांक बोगशिनाय, तुमी देंवसरागेले गुलाम. दुसऱ्यांक पोंदा उडोवन तुमी वयर सोडपाक कोताय, तुमी देंवसरागेले गुलाम. तुमकां दुस्मान आहाय, कोणाको उलयनाय, आनीक जायते भाशे दुस्मान आसताय मनशागेले. कोणाक जेलसी आसोता, तीं आपल्या बर दिसताय, तीं आपले चोड जोडटाय, तेंको चोड पयशाय, जायते भाशेचे हे दुस्मान, हे सगळे देंवचार, ओजारांचे ओजार, हे देंवसाराचे ओतमे तुमचे भितर आहाय. आनीक पवित्र कितकोन जावपाचें जाल्यार तुका तर खबर ना. तूं पयले पावटी म्हगेले यूट्यूब चॅनलाचेर येयला, हो व्हिडिओ तुका मेळ्ळा. तुका आज पवित्र आत्मो सांगता, हें प्रिचींग काबार जातोच डिस्क्रिप्शनां वच आनीक 5-10 मिनटां भितर तूं पवित्र जातलो. तें सगलें वाच आनीक आतांच्या आतां सगल्यांक भोगोश, आनीक सगल्यांताय माये मोगान भोंव, आनीक तुज्या पातकांचेर तूं विसर घाल सारको, आनी केन्नाच पातो करचो ना म्हणून देवाक भास दी. तूं जालो पवित्र, इतलेंच. आनी कितें केसो साक्रामेंत घेवपा जाय? कातोलिकान सगळे साक्रामेंत घेयले. जेजून सांगिलां तुमी आतां न्यू क्रिएशन, नवीं मनशां जावपाचीं. कितको न्हू? वायट सोडून पवित्र जावपाचीं. हांव येयलां तुमकां नवें जिवीत दिवपाक. वायट सगळें सोड्या देंवसरागेलें आनी जेजून पळय आमकां करून दवरलां नवें जिवीत, तें आपणाया. सारकें सोंपें आहा. 12 पूण ताका मांडून घेतोल्यांक, ताचेर बावाट थेवतोल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें देणें ताणें केलें. तर आमकां कसलीच गरज आहा? ह्या संवसारांत आमकां एक घडी जिवोवपाक जाय, तेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं जायन जिवोवपाक जाय. नाजाल्यार घोराब्यान दुस्पट, भुरग्यांगेल्या जिवितांत दुस्पट, कामाचेर दुस्पट, सगल्या तुगेले आख्खे जिवीत आनी आख्खे फामिलीच्या मनशांच्या वांगड्याच्या जिवितांत सगळो दुस्पट आनीक वायट आनीक दुयेंसां हीं सगलीं नपयत करपाक जाताय. नवें जिवीत सगल्यांच्यान जिवोवपाक जाता. कसल्याच
प्रश्नाचे विणे कसल्याचे आटाबिटे नासतना तें म्हणल्यार देवाचीं भुरगीं जावपाचीं. 13 हांकां रोगतान न्हय मनशाचे वोंडोवण्यो न्हय मनशाचे कुशेनूय न्हय पूण देवान जल्म दिला. हांकां रोगतान न्हय मनशाचे वोंडोवण्यान न्हय मनशाचे कुशेनूय न्हय पूण देवान जल्म दिला. तर जीं आमी देवाचीं भुरगीं जातलीं तांकां आमकां हिंगा बायबलाचेर मेळटा की आमकां देवाचीं भुरगीं हिंगा जावपाक हो आमकां सोयेग मेळटा. तो हिंगा देव म्हणटा की फकत जेजूचे वरवीं मेळटा. कित्याक जेजू देवा थंय निपजला म्हणटच देवान जेजूक संवसारांत धाडला. तर आमकां जेजू नासतना ह्या संवसारांत कांय ना. आनी जेजूचेर पळे आड उलयताय ओ जेजूक माननाय तांकां संवसारांत बरें कांय येवपाचें ना. देवाचे काकुटीन ते जियेतले पूण तेंगेलें वायट चड जातलें तेन्ना तेंचेर मार येतलो, तेंगेले गोऱ्याबेचेर मार येतलो वा तेंगेर भुरगीं जावपाचीं आहाय, नवीं काजारी जालें तेंगेर भुरगीं जावपाचीं आहाय, तेंचेर मार येतलो. आख्खें कुटूंब तेंचें विबाड जातलें, पिसोडटलें. जे परी रेंवेचेर घोर बांदिलां येडेर तेश कोन्न लार येतलें आनीक जितें मारतलें तें घर मोड उडयतलें. कित्याक तीं रोचणार देवाचेर बावाट दवरनाय. 14 सोबद मनीस जावन दिसती पडलो आनीक अशें ताणें आमचें मोदें तिकाण केलें. तर 13 वळींत आमकां मेळटा की देवान जल्म दिला जेजूक. जेजू पवित्र आत्म्या उद्देशी जल्मांत येयला आनीक देवाक पूत ना म्हणटा तो लोक सारको फाल्स आहा. ते सिंथिदन न्हय कितें उलयताय ते. संवसारांत आवय आनी बापूय नासतना भुरगीं जल्मा येयनाय. आवय बापूय आसोंकूच जावो भुरग्याक, नाजाल्यार भुरगें रोचों शेकना. तर आमकां हिंगा देव सांगता की जेजूच्या वरवीं मनशाक आनीक जिवीत ना. जो मनीस जेजूक मानना तेजें मरण सारकें तयार आहा. तेका आनीक जिवीत ना. कित्याक तीं देवाचीं भुरगीं जालोलीं नाय. सोबद मनीस जावन दिसती पडलो आनीक अशें ताणें आमचें मोदें तिकाण केलें. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. माये मोगान आनीक विस्वाशीपणान भरलेलो तो दिसती पडलो. तर आमगेलो घोराबो तर माये मोगान आनी विस्वाशीपणान तर
बोल्लोलो आमकां जावो. माये मोगान म्हळ्यार कितें, तुका कसलीच ओडचोड ना, कोण कोणाचें चोड ना, राग येयना, झगड जायनाय, गाडी मारनाय, झगड नाय, जीत मारनाय. हें तर तुमकां घोराब्यांत तर हे भाशेन हो माये मोग तर जावो बरे भाशेन घोराबो जेजूचे सवस्कायेन जेजूच्या मोगान चल्लोलो घोराबो जावो जाल्यार सगळ्या वांगड्यांक पवित्र जावपा पडटलें. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही बापाच्या एकल्याचे पुताची खाशा मोहिमा. तर आमी जेजून कितें केलें तें आमकां सगळ्या कातोलिकांक खबर आहा. पूण आमी जेजून सांगिल्लें तें कोनाय तेजेर आमी भावार्थ दोनाय. आनीक तेका लागून आमगेल्या गोरेब्यांचें निसणटण जाता गोंयच्या कातोलिकांगेल्या. गोंयचो साहेब देखून आमगेल्या गोंयांत आहा, पूण एक पयशाचो उपयोग लोक गोंयच्या साहेबाच्या जिविताचे वयर नदर घालून एक पयशाचो उपयोग गोंयकारांक कोनाय. वय गोंयच्या साहेबाच्या जिविताचे उद्देशी आमकां आनीक एक सांत मेवलो जुजेवाज आनीक पाद्री जुजेवाज आनीक आतां दुसरो सांत जावपाचो आहा तो पाद्र आग्नेल. तर हे फकत 2 मनीस आमकां दिश्टी पडटाय गोंयच्या साहेबाच्या जिविताचेर नदर मारून जेजूच्या मार्गान चल्लोले. आनीक हें हितूलें ओडून पयस काडपाचें आमचीं गोंयचीं जायतीं नाटकां आनीक सगळें हें चलता. आमगेलो एंटरटेनमेंट म्हणटाय तो गोंयचो कोंकणी मायभास वयर काडया म्हूण सगळें एंटरटेनमेंट चलता. मागीर हिंदी पयलें सावन येयला आनी हिंदीन सारकी वाट लायलो आहा. कांतरां पिक्चरां आनीक सिरियलां आनीक सगळें येयन. आतां गेम्यो येयल्या. आतां खाली कांय वर्सां जालीं आतां ह्यो गेम्यो येयल्याय. क्रिकेट, फुटबॉल आनीक मागीर इंटरनेट गेम्यो आनीक सोशल मिडिया येयला. हेजेर सगळें कातोलिकांचें निसणटण जालो आहा गोंयांत. तर हेकाच लागून आमच्या घरांनी हो माये मोग आनीक विस्वाशीपण मेळना आमकां दिश्टी पडना आमगे घराब्यांत. कित्याक माय पाय देंवचाराचे परीन जियेताय. मामा डाडा तेंक स्वता मामा डाडा की आमी टीव्ही घरां हाडली, भुरग्यांक लेटेस्ट मोबायल दिले, गेमी हाडल्यो, PSP हाडली आनीक मोटर दिली, मोटरसायकल दिल्यो. हें दिल्यार माय पायक सोजमोता आमी सारकीं स्वर्गार पावलीं म्हणून. पूण तेणी इफेरनात आनीक मोरोण तेंचें सारकें देरा कडेन आहा मोरोण. उमराच्या भायर आहा मोरोण. बायबलाचें मानचोय गुगलाचेर द डेथ इज लर्किंग एट युअर डोर. आमकां हेकाच लागून सारकें गरजेचें दर एक गोंयच्या कातोलिकाक हें सगळें आमी वायट सोडया, हें चोवपाचें बंद करया आनीक आमी सगळें भोगशा आनीक तेदनाच आमी बरीं कातोलिकां, पवित्र कातोलिकां जावपाक पावतलीं. कोण तो तुमच्या घराच्या आंकांत येयलो मोत्ता तेका तुमी मोन्नाच्या वायट वोतम्याक तुमी धाडायतलीं उतरान आतांच्या आतां भायर सरोन वच म्हणून. हो मोन्नाचो ओतमो जो कोण घराचे कोण मोरपां आहाय, सिंधा भायर पडल्या, घुंवडायल्या, वो केसलो एटॅक येयला ओर कोरोना वाडोवल्या, जे आहा डायलिसिसाचें आहाय, केसलें प्रॉब्लेम आहा म्हूण तूं ते मोन्नाच्या ओतम्याक आमी धाडापाचो. ते आमच्या गोच्च्यांतलो हें सगळें आमच्या हातीन आहा. तूं पवित्र आत्मो जाल्यार तुगेले एक उतराचेर तो मोरोण त्या मनशाक सोडून वयतलें आनीक मागीर त्या मनशाक सोयेग मेळटलो पवित्र जावपाक. जे परीन जेजून सांगिल्लें वच आनीक पातोक आदारी नाकाय. कोण पेकोण मेळटा तांकां. तर हें आमकां सारकें गरजेचें. आमच्या घरांत तर माये मोग आनीक विस्वाशीपण, शांती, सवस्काय, देणी, बरेंपण, सगळी ग्रेस्तकाय
सगळें आमकोडे जिवितांत आसपाक दुसऱ्यांच्या परस चड आसतलें गॅरंटेड सारकें हें आसपाक आमकां फकत जाय तें आमकां कातोलिकांक पवित्र जावपाचें. आनीक हो जेजू आमकां हे भाशेन दिश्टी पडलो कित्याक माये मोगान आनी विस्वाशीपणान कित्याक तेका तेगेले आवयन आंकवार मोरेन आनीक बापायन सान जोजफ तेणी तेका मोगान वाडयलो, पवित्रकायेन वाडयलो. बायबलाचेर पळय जिवीत आहा तांचें जिवीत आसलें माय बायचें ते परी जिवीत ते परी बायबलाची सोजमणी बायबल शिकोवन जेजूक वाडयलो. आनीक हे परी जेजू पवित्र वाडलो आनीक पवित्र रावन आमकां आज ही सुटका दिन आमकांय पवित्र जावपाक जेजून आज फावो केलां. मूळ पातोक नपयत करून आमकांय कातोलिकांकूय हे सगळे साक्रामेंत दिल्याय आनी पवित्र जावपाक आमकां कातोलिकांक एक व्हडलो सयेग आहा. पयलो सयेग आमकां कातोलिकांक आतांच्या आतां कोदला वयलीं कुर्से वयलीं उठ नाकाय. आतांच्या आतां उठोवचे न्ही पयलीं पवित्र जाय नाजाल्यार देंवचार घोडी तुका दुसरे घोडयेक नाजाल्यार रातयान न्हिदलो कडेन मारीत नाजाल्यार फाल्यांच्या दिसाक तुजी विकेट उडयत. देंवचाराचेर कांय बरो वचो ना. 15 ताचे वेशीं गोवाय दिवन जुवांवान आड्डून म्हणलें तो म्हज्या उपरांत येता खरें तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजे वन व्हड अशें हांवें तुमकां जाची खबर सांगला तो वच. आमी सदां रोजार कोताय आनीक आमगेले पडे रोजराचे पडे हें तीर्थ कोताय तेजें सोंतोजाचो मिस्तेर आंकवार मोरी एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीक भेट करून गेली तिच्या थंय 3 म्हयने रावली. आनीक जेन्ना आंकवार मोरी थिंगा पावली तेदोणा एलिझाबेथ 6 म्हयन्याची गोरबेस्त आसलोली ऑलरेडी. तो 6 आनीक 3 म्हळ्यार डिलिव्हरी 9 म्हयने. तर आंकवार मोरेक आदार जाणटेपणार आंकवार मोरेगेर सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट सांजुआं जल्मता म्हणटच एलिझाबेथ तिचे अशी रावली. ती मॅसेज आंज बडवे गाब्रिएलान एलिझाबेथीक दिलोली की चोय तुगेली मावशी भयण तुगेलें काजन जाणटे पिरायेर देवान तेका भुरग्याचें भाग फावो केलां म्हणटच 6 म्हयन्या आदीं ती गोरबेस जालोली. आनीक हो जॉन द बॅप्टिस्ट 6 म्हयन्या परस व्हडलो जेजूच्या परस सारको कोंता मेळटा सारको. थंय हिंगा आमकां सांजुआं कितें सांगता सेंट जॉन तो म्हज्या उपरांत येता खरें तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हज्या वन व्हड. तर जेजू संवसारांत सदांकाल आसलोलो. जेजू देवाच्या जेजू म्हळ्यार देवूच तर जेजू सदांकाल आहा. खूंय जावं संवसारां जावं स्वर्गा जावं आंज बडव्या मदीं जावं खुंयचे तुमी खुंयचे भाशेन जेजूक तर पयलो जेजू सगळ्यां परस पयलो आहा कित्याक जेजू जावन आसा देव. ओरो बागतावन तूं येताय तर जेजू जावन आसा देव म्हणून आमकां सांत जुवांव देखून आमकां सांगता. आनीक जो लोक पळय जेजू देवागेलो पूत न्ही जेजू देव न्ही म्हणटाय तेका आनीक एक उदाहरण आमकां बायबलांत सारकें सोंपेपणी मेळटा हेंचोय. म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हज्या वन व्हड. तर सगल्यांक आमकां सगळे रचणेक जेजूचे उद्देशीं रचल्या आनीक सगळीं रचणां जेजूचे उद्देशीं रचोन येयल्या.
आमी देखून जोलम गेलो तो जेजूचे उद्देशींच. जेजू स्वर्गीचो बाप आनी पवित्र आत्मो नासतना संवसारांत कांयच एक आल ना, एक माथ्याचो केंस देखून सोकलाक पोंड ना. जो लोक जेजूचेर आड उलयता तो लोक काळुकांत आहा. आमगेले कातोलिकूच सगळे काळुकान आहात. कित्याक जेजून कितें पळय बायबलाचेर बरोवन दवरलां तें कोन्हय. कित्याक जेजूचेर कातोलिकांगेलो भावार्थ ना. तें केल्यार आमगे वस्तू करपाक आमकां टायम मेळपाना म्हणटाय आमी. तें फकत माद्रीनी आनी पाद्रीनी करपाचें. धर्माचें तर कितें तर तूं कोतलो जाल्यार माद्रीनी आनी पाद्रीनी करपाचें. पूण आतां चडशे इगोर्जेनी लोकांक इगोर्जी सानी मारपाक, रिडींग करपाक हॉर्सान घायलें. हॉर्सान ह्यो जोमात कोताय वाड्या वयल्यो सगल्यो आतां इगोर्ज माथ्यान हॉर्सान केले. ना जाल्यार कोण वचपा नाहलो. हो पळय सोंत केला आयतारचे मीस आयकपाचो तेच भाशेन आतां वाड्या वाड्यांनी इगोर्ज साफ करपाची, धुवपाची सगळें दोन हें आतां इगोर्ज हॉर्सान कोता की जेजूक एक सोडलो तो सोडलो हे हातराक पूण तुमी ये आनी धुयाय इगोर्जीक. जेजूक कांय कोण मानना आनी कितें करपा आतां. जेजून सांगिल्लें तें कोण कोन्न आपल्या गेले जिवितांत लोक बिजी आहात. कितलो पयस आसूं मायन पायन घर काडून भाट गेलो आहा, बांय मारलो आहा, सगलें आहा. अर्दान फ्लॅट घेवन दवरलो आहा भुरग्यांक, अर्दान कितू प्लॉट घेवन दवरलो आहा. पूण भुरगीं कितें कोताय हितू आपल्याक आहा हें आपल्या हाच्या पुरो देवा. हांव आतां जेजू गेलें कार्य कोतलो, जें जेजून केलें तें कोतलो. कोणें म्हणलें जाय तूं जेका पयस आहा आनी पयस करपा आस. कोणा कडेन हजार आहाय ते लाख कोताय, कोणाको लाख आहाय ते कोटी कोताय, मागीर कोटी चड आहाय त्यो मागीर स्वीस बँकां भरतायत. असो जालें तें म्हाजें. कोणें आपल्या कडेन बाबा आपल्या कडेन मायन पायन आपल्या घर काडून दवरलो आहा, ओ माय पायगे घरां आपूण रावतलो, आपल्याक आहा जागा आहा, हात पांय सोडपा जागा आहा. आपूण आतां जेजू गेलें काम फुडें व्हरतलो, जेवपा खावपाकूय पयशे आहाय, मुगे दिसवडोय चलोता, काम आहा सदांचें. पुरो आतां हांव हितूनय देवा गेले जेजू गेले कामां मिसोड जातलो, पवित्र कातोलीक जातलो. कोण म्हणटाय काय हें आमी करपाक फुडें सरया. तुका व्हडलो करोडपती जायन व्हडलो स्वीस बँकां देखून तूं पयशे घालून कितें कोतलो. लास्टाक कितें पिशांच्या सुण्याच्या भाशेन मरोण. चोय ना जाल्यार दोळे गूण चोय कुड्डी जायना काय दोळे आसोन. तर तुमकां ही संवसाराची आस नाका. आमकां कातोलिकांक ही संवसाराची आस बिलकूल नाका. हें सगलें आमी सोडया. आशेक गेलोलो मागीर भाशेक पडटा म्हळ्यार पिशांच्या सुण्याचे भाशेन तेजो येस्ताद जाता. हें आमी आमगेल्या गोऱ्याब्याच्या निसणटोन आमी जावपाक दिचीं. आमगेले माय पायन कितें जावं थोकोस घेवन आमकां कातोलीक केलीं वाडयलीं तर तेंगेले कोश्ट आमी निर्फळ जावचे दिचीं. तेंकां स्वर्गीचें राज मेळोंक ना. पूण हें स्वर्गीचें राज आमी पूण तेंगे भुरगीं पूण स्वर्गार या आमी पळय स्वर्गीचें राज आमच्या जिविताक लावन घेया. हें स्वर्गीचें राज आमी आपणाया आमच्या जिवितांत. तेंकां एक सोयेक मेळो ना. तेंगेल्यो चुकी जाल्यो, तेंगेले माय पायचे उद्देशीन तीं चोरलीं. तेंकोडे बायबल आसलो. आमगेले माय पायचे खबर उलयता हांव. आमगे ग्रँड मादर ग्रँड फादर तीं म्हणटा तितुली आसपा बरोवपा नेणा आसतलीं. पूण आमगेले मामी डॅडी आमगेली माय पाय तेंकां आचून बरोवपाक सगलें कळटा. पूण तोरूय पूण तीं नेणार जालीं. तीं तेगेले माय पायचे प्रमाणे चलोवलीं आनी तेंकां स्वर्गीचें राज मेळोंक ना. तर
हीच चूक आमी करची न्ही. जालें तें जालें, मोड्याचेर रडोन फायदो ना म्हुटाय ती खबर. ती इफेरना गेली आमच्यान कांय करपा जायना. आतां तुमी जिते आहाय, तुमगेलें कितें तें चिंतयाय. आनी चिंतू चड वगत लायनाकाय. कित्याक देंवचार तुमगेली गेम बेगीन रोखडी काबार कोतलो. इतुले पयशे एकठायलोले, तेंची मोन्न चोयलें तुमी कितको जालें तीं. पिश्यांच्या सुण्याच्या भाशेन मेले. चोयाय लोक. आड्या चोयाय, गांवां चोयाय, गोंय चोयाय, कितको मेले तीं. तर हें आमचें सोबें आमी घडोवंक दिवची न्ही, बंद करया. ही पळय वायटाची पळय ही चेन येयलोली आहा. ही वायटाची पद्दत पळय गोंयांत चल्लोली आहा कातोलिकाच्या मोदें. ती पद्दत आमी मोडया. हो सुजांव, हो कार्नवाल, हे तियात्र, डान्स आनी काजरां आनीक बीट शो आनीक हें आमकां गोंयांत कांय नाका. हें कोत्ता तेंचें निसोणटोन. हितून भाग घेताय तेंचे आनी चोयताय तेंचे एकूच हें. तुवें दोळ्यान चोयलें म्हणटच देंवचारा कळ्ळें तूं फिनीश माजीत. बंद करया हिंगाय. थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. फाल्यां कंटिन्यू करचें. रोजार करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्तां तुका. मारियो आनीक ताचे फामिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फामिलीक, तेवदोमिरा रोशा आनीक तिचे फामिलीक, जॅकलीन आनीक ताचे फामिलीक, जिपोट आनीक ताचे फामिलीक, जोकी आनीक ताचे फामिलीक, यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताचे फामिलीक, सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. सगल्यांची दुयेंसां तूं बरीं कर. कोवीड पिडेंतली तांकां राखून सांबाळून दवर. अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोऱ्याचें दुयेंस, हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, हार्टाचे प्रॉब्लेम, हार्टाच्यो आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो, लंग्सान उदो जालें तें, तकलें सुडलें तीं, पीस जालें तीं, आवट जालें तीं, मेंटल जालें तीं, बुरशिल्लें तीं, भूल येयलें तीं, हीं सगलीं दुयेंसां तांची बरीं कर. सगलीं चिंतना तांची शांती पावय. जे मेंबर घरांतलें काम करतात तांकां तांचो पगार वाडय, तांचो पोस्ट वाडय. आनीक जांचें बिझनस चलता तांचें बिझनस वाडय. तशेंच नवीं मेंबरां नवें काम सोदतात तांकां जायत्या पगाराचे व्हडले कंपनींत काम फावो कर. आनीक जे बसून आसात कोवीड पिडेक लागून कंपनीन बसून दवरल्याय तांच्यो कंपनी परतून चालू करून तांकां परतून कामाचेर चडय, पोस्ट वाडोवन आनीक पगार वाडोवन आनीक ह्यो सगल्यो अजापां मिलाग्र्यो विजमिता ताच्या जिवितांत जालें ती पळोवन तांकां पवित्र जावपाकूय तुजी कृपा दी, तुजें बोड दी आनीक आदारूय दी. ही सगळी मागणी तुका करता हांव सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.